Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीकडच्यान टीएमसीचे उमऱ्या मेरेन पाविल्लो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकाराची रिटर्न मारून युती। गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाई, विनोद पालयेकर आणि अपक्ष प्रसाद दिल्लीत राहुल गांधीक मेळ्ळे। तांचे बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आणि काँग्रेसीचो वेंचणूक प्रभारी दिनेश गुंडूराव आशिल्ले। गोवा फॉरवर्डाचो जय साळगांवकर दिसलो ना, ताणें घडयाळ साळगांवा रायट मारले। हो एकवट ह्या भ्रष्टाचारी जनता पक्षाच्या सरकाराकडच्यान गोंयाक मुक्ती दिवंक जाय। हो मुक्ती दिवपाचो मुवमेंट आमी आज सुरवात केल्लो। राहुल गांधी म्हणटा ताच्या आज्यान गोंयचे मुक्ती खातीर 60 वर्सां पयलीं हांगा आर्मी धाडली आनी आमकां मुक्त केल्ले। 60 वर्सां नंतर आमी एक आर्मी जावन ह्या भ्रष्टाचारी जनता पक्षाच्या सरकाराकडच्यान गोंयकारांक मुक्ती दितले। Jay Sagalgaonkar is missing in this photo. Is there any specific reason, or there is another breaking news in this? See, there are many more candidates of the Goa Forward Party who are missing in the photo. Modalities will be worked out at the local level. आणि क्लिअरली सांगला की लोकल लेवलाचेर तुम्ही बसात आणि ठरया कितें आसा बरें। मी आज एकठांय जावन निवडणूक लडोवपाचें ठरयल्लें आसा, हें अत्यंत म्हत्वाचें। प्रसाद भाऊ, हें घडलें कशें? तुम्ही कोलकाता वताले ते दिल्ली कशें पावले? कलकत्ता होता ते दिल्ली न्ही, ऍक्च्युली रस्तो पयलीं दिल्लीचो आशिल्लो। काही कारणास्तव तो कलकत्ता कडेन गेलो आसतलो कदाचित, पण परत तर विचार केला जाल्यार आमकां आज एक गोंयच्या लेवलाचेर आमी विचार करता। आमी सदांच पयलीं करून म्हणटाले की आमकां भितर एक अलायन्स जावन आयज बीजेपी जे गव्हर्मेंट आसा त्या गव्हर्मेंटाक आमकां घर धाडपाक जाय। त्या लायक म्हणजे जे लोक आसा तांणी येवपाची गरज आसा। जर तांकां कलकत्ता जे आतां बीजेपीच्या ऑपोजिट जे लोक उलयतात तांकां आयज सरकार नाका, बीजेपी सरकार नाका अशे जे लोक ऑपोजिशन जे उलयतात त्या लोकांनी जर तांकां घर धाडपाचो प्रयत्न केलो आसा जाल्यार विचार करता आसत जाल्यार तांणी बरोबर येवपाची गरज।